बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज सांत आंतोनीचे 5वें नोवेन. ह्या नोवेनांत आमी भुरग्यां पासत मागतले. कुटुंबांत देव भुरग्याचें देणें फावो करता. भुरग्यां उदेशी देव आमच्या हातांत एक जबाबदारी घालता. जबाबदारी आमच्या भुरग्यांक बरे भाशेन वाडोवपाची, जबाबदारी तांकां बरें तें दिवपाची, जबाबदारी तांकां जिविताची वाट सोदून काडूंक आदार दिवपाची आनी जबाबदारी तांच्या काळजांत भावार्थ कील लावन हाडपाची. आयज सांत आंतोनीचें नोवेन समोर उमतना आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागुया. आमची भुरगीं सदांच बऱ्या तत्वांनी आनी शेगुणांनी वाडूंक तांकां जाणवायेन बोर म्हूण मागुया. अदीक करून ती देवाच्या मोगान वाडूंक, ती आवय बापायक आनी कुटुंबांत आपल्या शामाय शापायक रेस्पेत आनी मान दिवन चलूंक. सांत आंतोन जसो जेजून सुपुल्ल्या भुरग्यांक आशिर्वाद दिलो, तेच भाशेन जेजू लागीं मागून आमच्या भुरग्यांचेर कृपा वतय. तांचे वेली पिडा पयस कर. भोव भाग्यवंता, हे नोवेन तुज्या मानाक भेटयतना ही आमची खालती मागणी आयकून घे. आमच्या भुरग्यां पासत विनोदी कर. आयज अदीक करून मागुया भुरग्याच्या देण्याक आशेतल्या जोडप्यां पासत. जायतीं जाणां म्हाका सांगतात, फादर आमकां भुरग्याचें देणें फावो जावंक माग. आयज केरीत भाशेन हांव मागतां मिचेल आनीक हेस्टन हांचे पासत. तांकां आनी हेर दुसरीं भाव भयणां जीं भुरग्याच्या देण्याक आशेतात, तांकां भुरग्याचें देणें फावो कर. सांत आंतोन आमच्या सगल्या पासत माग. नोवेनाचें मागणी. सांत आंतोन, तूं मिलाग्रीचो सागोर. तुजे उदेशीं जायत्यो मिलाग्री आनी ओचोऱ्यां घडटात म्हूण हांव जाणां. देखून हांव व्हडा भावार्थान तुजेशी आयलां. सांत आंतोन, तुजे लागीं भावार्थान मागतल्यांक तूं सदांच फावो करताय. तूं म्हाका रित्या हातांनी धाडचो ना म्हूण म्हाका खात्री आसा. तर हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळोसो कर. ह्या वेळार तुजी गरज सांग. सांत आंतोन, म्हजे मागणें जेजूक पावय आनी म्हाका दादोशी कर. आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, सांत आंतोनीचे मोजतीन आपल्याक देणी फावो जावची म्हूण आमचे दर एकल्याचे आवडये जायतीं भाव भयणां आपले पासत मागोंक सांगतात. अदीक करून आपल्या फामिलींत शांती आनी सवस्काय आसूंक, आपल्या भुरग्यां पासत फामिलींत उपरासलेल्या प्रॉपर्टीसांच्या मॅटरांक लागून कांय जाणां आपल्या भुरग्याचें देणें फावो कर म्हूण माग म्हणून सांगतात. कांय जाणां आपल्याक पिडयेंतली वाटाय म्हणून माग म्हणून सांगतात. आनी असली जायती मागणी आनी इंतेसांवां आमी सांत आंतोनी मुखार दवरता. सांत आंतोन आमकां फावो करतलो म्हूण आमकां खात्री आसा. सांत आंतोन आमचे पासत विनोदी कर. सांत आंतोन आमचे वेली पिडा काडून उडय. सांत आंतोन भुरगीं नासलोल्यांक भुरग्याचें देणें फावो कर. सांत आंतोन सगळे म्हजे प्रश्न सुटावे कर. सांत आंतोन हांव मागतां तें म्हाका फावो कर. सांत आंतोन जेजू लागीं म्हजे पासत विनोदी कर.